Hello, friends, and how are you? I know we are all busy in our holy week of Passion of Christ. So, how many of us really know the real meaning of Lent? Lent offers all of us a very special opportunity to grow in our relationship with God and to deepen our commitment to a way of life. In our holy world, Lent provides us with an opportunity to reflect upon our daily patterns of life, to pray more deeply, experience sorrow of what we have done and what we have failed to do. Now, let's meet the Koli youths and know what they feel about the passion and resurrection of our Jesus Christ. The Colony youth here in their play have depicted their love and feelings on Passion of Christ. So let's have a look. For our sake, you will that your Son should undergo the torments of the cross, so that you might drive far from us the power of the enemy. Grant us, your servants, that we may attain to the grace of his resurrection. Lord Jesus Christ, Son of the living God, at the 6th hour you mounted the gibbet of the cross for the redemption of the world and shed your precious blood for the remission of our sins. आमच्या बरोबर आसा कोलीचे youth जी who are going to depict 14 stations of Passion of Christ and they're going to show it live to us. So what is the significance? अशे प्ले जबरशे आमी हुंय पळोवंक ना केन्ना. सो तुमी आतां स्टेजीर दाखयता ते कशे? It's like all in one place we depict the 14 stations of the cross. Usually आमी आतां आमच्या वाड्यांनी or गांवांत we have it a full station as in सगळे गोरांनी भोंवन रस्त्याचेर खुरीस घेवन आमी वयता. But over here we are enacting as in how the stations were actually with the soldiers and the people, our stories who are acting, Mother Mary and everybody into their characters. We are showing it on the stage. You all get this concept in mind. In the sense, it was just a collective idea what we were having, and by blessing of God, we just planned it and it came. That's so nice. We usually fast on for this holy month of 40 days. We have fasting, we don't eat meat, we sacrifice a lot of things, right? So what you'll have to say to the youth or to the people, how is it? फॉर द यूथ हांव म्हणटलो की म्हाजी आतां यूथ आसा पळय ती तांकां हांवें एकूच उतरान ती हांवें तांकां फकत सांगलेलें आमी कितें करपाक जाय आनी तेणें सांगलें ओके आमी करुया म्हटलें आनी दॅट वॉज द बिगस्ट सॅक्रिफायस फॉर मी लायक मिन्स तेणी कांयच ना म्हणनासतना इवन वी वर प्रॅक्टिसींग आनी तेणी कांयच एक उतर नासतना ती म्हाका वय म्हूण जबाब दिलो तेणी रोखडोच आनी तेच भाशेन हिंगा येवपाक तेंच्यो एग्जामी चलता दॅट इज द बिगस्ट सॅक्रिफायस तेच भाशेन तेंचे घरांत आमचे जे एकठाण आसा चडशीं धाकटीं भुरगीं आमी व्हडल्यांक कन्सिडर करनात तीं इस्कॉलाची आहा थोडीं कॉलेजीची आहा सो तेंचे मायंड पायक मातशें चड डिफिकल्टी जाली धाडपाक सो ते भाशेन तेणी म्हाका केन्नाच ना म्हणूंक ना सो दॅट This is one kind of a sacrifice. ह्या भुरग्यांनी आतां हें जमा जावन अशी पॅशन ऑफ क्रायस्ट दाखयता ती एक मॅसेज दिता नॉट ओन्ली फॉर क्रिश्चन्स बट फॉर ऑल द पीपल वॉट Jesus had gone through and heja varmi we have to strengthen our faith. This is our message. Youth is giving this message to all the people. These were the Koli youth for us who are going to depict 14 stations of cross, and let's have a look. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे Amen. आमच्या पुर्वजांनी आमच्या काळजान खुर्साचे पाटयेचो ओर्थ देवा पेल्याचो आनी समुदायिक जिविताचो मोग खुणायता म्हूण रिगयलेलो आसा. आमचो बाबाड आमकां सोडवणीच्या बासावण्यांचेर जिवीत चलोवंक उलो कोत्ता.
भावार्थाचे दार आमकां पवित्रित्वेच्या देखील एक तरान आनी तिच्या आसऱ्या खाल जिवंक आमंत्रण करता. जे पोरी ह्या पवित्रित्वेंतलो जेजू आपूण तारून दिवपी शैली जालो, तेच भाशेन आमी खालतिकायेन आनी मोगान आमचो खोरीस व्हरून जोयतीवोन जेजूचे कोश्ट आमचो भावार्थ ओकोन करता म्हूण सोत मांडुया. पयलें स्थान. जेजूचेर मरणाचें फर्मोण मारता. लोकांनी बाराबासाक सोडपाची मागणी पिलाता मुखार घातली. जेजूक आनी बाराबासाक कोर्जे मुखार हाडटा. कोणाक हांवें तुमकां सोडलो जाय? बाराबासाक वो क्रिस्त म्हणटात त्या जेजूक? सगळे म्हणत रे, होय होय बाराबासाक सोडटा आनी जेजूक मनाचे फरमान मारचे. बाराबासाक सोडटा बी, बाराबासाक सोडटा बी. तर जेजूक कितें करचें? ताका खुर्सार मार, ताका खुर्सार मार. तर ताणें कितें वायट केलाय? ताका खुर्सार मार, ताका खुर्सार मार. शी, तुमचे लागीं उलोवन कसलोच फायदो ना. ह्या मनशाचो म्हाका कसलोच गुन्यांव मेळना. तर हांव ही जबाबदारी तुमकां सोंपयता. ताच्या रोगात आमचेर आनी आमच्या भुरग्यां बाळांचेर पडून दी. बरें आसा, बरें आसा. बाराबासाक सोडात रे आनी जेजूक मरणाचें फर्मोण मारूंक तांचे आदीन करात. बाराबास जावन आसलो एक खुनी, पूण पुर्जीची खुशी पाडूंक बाराबासाक सुटका दिली आनी निरअपराधी जेजूचेर मरणाचें फर्मोण मारलें. पोनीपाट आनी नमस्कार करता हांव तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र क्रुसा वरवीं सोडयलो म्हणून सगळो संवसार. दुसरें स्थान. जेजूच्या खांदार खुरीस घालतात. बापाची खेरीत रचना जांकां मनीस म्हणटात, ताणीच जेजूच्या खांदार तो बारातीक खुरीस घातलो आनी आपल्या खांदार आपल्या मरणाचे हातयार घेवन जेजू कालवाराची वाट करता. पोरणी आनी नमस्कार करता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र क्रुसा वरवीं तुवें सोडयलो म्हूण सगळो संवसार. देवाची खुशी पालटोली, खुशी वांटोली आनी त्याच जेजूचो पाटलाव करतली मनशां आमी जाल्या काय?
जेजूचो खोरीस ताचो न्हय पूण आमचो म्हूण आमी मांडून घेतला काय? काकलूत आमची खोर सोंवया. काकूट आमची कूड. तिसरें स्थान. जेजू पयले फावट दोरनीर पडटा. तो खुरीस आडव्या तिडव्या लांकडाचो केल्लो आनी तो कांदार दवरून जेजूची भुजां दुखली. हे गंभीर दुखीन आनी चिंतनाच्या बारान तो चलतना जेजू पयलेच फावट दोरनीर पडटा. तो पडला हाची चिंतुरे जुदेवांक दिसूंक ना. ती मनीसपण विसरून तो खुरीस बेगीनूच उखलून परत नेतान ताच्या कांदार घालतात. कित्याक तुज्या पवित्र कुसा वरवीं तुवें सोडयलो म्हूण सगलो संवसार.